हुंचाय उतराचो दुसरो meaning घेवचो न्हय एक उतर but I will repeat that word in English also when I speak in Konkani एक उतर तो सारकें जायना जाल्यार I will repeat that word in English पूण ती उतरां म्हाका सारकींच कोंकणीन मेवनाय. So first of all, thank you very much, Father Bolmex. Maka also dilo म्हणून हिंगासर येवपाक, and I'm very happy. As Father Bolmex had actually said it earlier, Maka hingasor येवपाक, it should be some divine providence. There was some will is there in that. कित्याक तांचो एक father हिंगासर येवपाक आसलो तो आयज पावोंक ना. So Father Bolmex actually called me saying that maybe can you please come and then just share your experience with the people, and it's a retreat going on. And I said, Father Bolmex, okay, yes, sure, I would be happy to be there. I had a small dinner appointment which can be postponed later on. And then Father Bolmex said, "Are eyes fasting kottay lok saglo ani tu dinner hoita." So then afterwards I said, Father, yes, it's actually a birthday. So I think magi an kenna pauta mlon hoborna. Awata 28 potun ospacho. I was supposed to leave the country by the 28th. Kidak maka inga yopak visa lagta. I ek US passport. I'm a US citizen, so I need a visa to come here, and I had to leave the country within 6 months. So 28th was my flight, and my flight was via Bahrain. Bahrain is in the Middle East. I call ano to me Bahrain. Yeah, it's in the Middle East. Ani putun ospak, the airspace is shut down because Iran is actually fighting, and I don't know what Donald Trump is also doing about it. So yes, the airspace is shut down in the Middle East and the north of Africa. So my flight was via Bahrain to Tanzania, which actually got cancelled without further notice. Amaka ani notice bhi kai yogna. Unchen te moje superior gele New York. So let me introduce myself.
म्हजें नांव मेवी मतायस आनी हांव गांवान फोंडेचो. आय एम फ्रॉम पोंडा आनी जाला फोंड्या. पूण गेले ते फावटी हांव गोंया येयलें तेन्ना 14 वर्सांनी येयलोलो. आय यूज्ड टू लिव इन कॅलिफोर्निया and I belong to the Archdiocese of New York in Brooklyn. So I'm under Cardinal Dolan. हिंगासोर आमची ऑर्द चोड पाद्री आमचे हिंगासोर ना. I belong to the congregation of the Norbertine fathers and brothers. Norbertine, the congregation, आमचो founder, Saint Norbert, it was founded 900 years ago. 900 वर्सां पयलीं with the Benedictine fathers and all the other congregations. I think after that was the Franciscans. So जायते फावटी लोक म्हाका विचारता फादर तुजो लोब कित्याक काळो काय म्हणून तूं काळें कित्याक घालता कित्याक हिंगासोर आमचे पाद्री they all wear a white cassock. Now what is the difference between white and a black cassock? तुमी कोडे म्हणटले तुमी पळयलां आसतलो केन्ना पळोवंक ना पाद्री काळे लोबान ओय भायल्या गांवांत काळेच घालतात. हिंगासोर फादर दोये न्हेसतात. So this is called the cape, this is called the apron, and this is the habit. भितर घालतात तें habit आनी वयल्यान घालतात तें कापूश म्हणटात तेका. तें पयलीं मांग्स पळय आसताले की बॉन्ड आतां सकयल कार्मेलाइट माद्रियो आसात न्हू बॉन्ड माद्रियो तेच भाशेन आमचे पाद्री बॉन्ड आसताले. वी वे क्लॉइस्टर्ड like पयलीं like many years like centuries ago. पूण आतां पोप फ्रांसीस म्हणपाक लागलो तें बॉन्ड आसा तें मातशें तुमी उक्तें करात कित्याक भायर आतां लोकांची पाद्रींची तशेंच ब्रदरांची आतां भायर येवपाक चड गरज. ओके वेन यू आर इनसायड एंड यू आर क्लॉइस्टर्ड तूं भितर रावन रोजार करता तूं संवसारा पासत मागता तूं पाद्री पासत मागता तूं माद्री पासत मागता. पूण आतां भायरूय येवन तुज्यान बरें काम करूंक जाता. ते आयज हांव तुमचे मदें आसा कित्याक आमचें बॉर्न क्लॉइस्टर बॉर्न केलो म्हणून. सो नाव वी कॅन एक्चुअली कम आउट एंड वी कॅन टॉक वी कॅन प्रीच वी डू मिनिस्ट्री. आमचे मेन मिनिस्ट्री हांव ऑल्सो एक दोतोर. आय एम ऑल्सो अ डॉक्टर. म्हजी MBBS कंप्लीट जावन हांव स्पेशलायझींग इन टू सायकायट्री. सो आमचे पाद्री आनी ब्रदर जे आसतात पळय ते फकत मेडिसिनान ग्रॅज्युएट जातात कित्याक आमचे ओन हॉस्पिटलां आसात. वी हॅव अरावंड 11 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द युनायटेड स्टेट्स एंड युरोप. पूण गोंयांत आनी इंडियेंत चड आमचे फादर हिंगासर ना. सो तेका लागून आमकां मेडिसिनूय शिकचें पडटा. आनी आतां हांव काम करतां. माय मिशन वर्क इज डन इन अ कंट्री कॉल्ड Tanzania. इट इज ईस्ट आफ्रिका, द नॉर्थ ऑफ ईस्ट आफ्रिका. आनी हांव तुमकां ग्रॅज्युअली सगळें दाखयतलो आनी सांगतलो आमी कितें आमचें काम ब्रदरांचें आनी तशेंच पाद्रींचें आमी कितें करतात आमी केशे भाशेन लोकांची सेवा करतात. आयचो विशय फादरान चूज केला फादर बॉल्मेक्सान टू बी इन हीज प्रेझन्स, टू बी इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. Now I will actually connect my life, my vocation and my mission. म्हजें मिशनरी काम कशें आसात, म्हजें वोकेशन कशें आयलें आनी तें आमी कशें काम करतात that I will connect to being in his presence. So what does that mean to be in the presence of the Lord? So can we take it literally to be in his presence mean okay to just be Oto kabar zatoris आयज ब्लेस्ड सॅक्रमेंट साती सॅक्रमेंट एक्सपोज करतले आनी मागीर फादर बॉल्मेक्स विल लीड यू ऑल इनटू द प्रेयर्स. सो दॅट इज बीइंग इन हीज प्रेझन्स. बट दॅट थिंग ऑल्सो कॅन बी मेड इनटू मेनी अदर वेज. जायते भाशेनी तें सुटावें करपाक जाता. वॉट इज द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड, हाव टू बी इन हीज प्रेझन्स. ओके आय थिंक दे आर शोईंग द पिक्चर्स ऑलरेडी बिहाइंड. ओके वेट बाबा. Yeah, I'll explain that after some time. So, to be in his presence, can you put it on the bigger screen? No? Okay, no. Okay, that's fine as long as they can see. So, okay. So, Maka vocation aile when I was the 11th and the 12th standard zaun. I joined Saligaon Seminary in
yeah, it's in Saligaon, Pilen, Tingasar Oy. So I did my orientation year and I did my first year of philosophy in Rashol Seminary. And Rashol Seminary now, first year philosophy kota tenna, Father Ballmax was senior aslo. Father Ballmax was he was already a deacon. Diagn koho Tingasar. Tenna sana Father Ballmax sa kolkota. And first year philosophy korun magir moji mama Bayer Polli, my mother expired. And my papa expired when I was 12 years old. हांव 12 वर्सां आसतना म्हजो डॅडी मेलो पापा मेलो आनी मामा मेली हांव फिलॉसॉफी करता तेन्ना सो आफ्टर मामा एक्सपायर्ड देन आय थॉट लायक आय गॉट अ लिटल बीट डिसओरिएंटेड आनी मागीर हांवें चिंतलें चल आसूं मे बी दीस लायफ इज नॉट मेंट फॉर मी सो आय एक्चुअली टूक अ ब्रेक And I always had this liking for science. Like, magir tingasan Rashol seminaries solle muntoguch I am break gelo, and then after I went to the United States to study. आणि मागीर थिंगासान लिसांव कोत्ता तेन्ना हांव तुमकां आतां शेअर कोत्ता कशें पोरी हांव पोत्तून सेमिनारीन जॉयन जालो पळय तो हांवें म्हज्या लायफान केन्नाच चिंतूंक नासलें दॅट आय वूड एक्चुअली जॉयन द सेमिनरी अगेन आय वॉज वर्कींग फॉर अ हॉटेल द ताज हॉटेल्स आयकलां ताज हॉटेल्स हय सो न्यूयॉर्क सगल्यांकीन बरें तांचो ब्रँडांतलो सोमतो सगल्यांकीन बरें हॉटेल न्यूयॉर्क आसा इट्स कॉल्ड द पियर आनी I was a personal butler to Mr. Ratan Tata. You heard of him, Ratan Tata? Yes. So I was a personal butler to him. हांव म्हयन्याक 2 लाख जोडटालो in the United States, in California. आनी मागीर एक दीस हांव म्हजी ऑफ आसली I was off on that day. आनी हांव भायर सरलो म्हजे रेस्टॉरंटांतलो आनी आमची एक ओल्डी कथिड्रल आसा इट बिलोंग्स टू द डायसिस ऑफ सॅन फ्रांसिस्को ते इगोर्जेन हांव बेश्टोच भितर सरलो बेश्टें एक्चुअली हांव रोजार करून पासून वचोंक ना आय डोंट वॉन्ट टू टेल लायज आय डीड नॉट गो टू प्रे हांव बेश्टोच गेलो आय वील जस्ट गो एंड जस्ट सी वॉट्स गोईंग ऑन देर कितें कोत्ता आय वील जस्ट गो आय हॅड टायम टू किल आनी थिंगा वचोन भितर थिंगा एक धाकलेंशें कॉपेल आहा आमी कितें करून हिंगा ब्लेसड सॅक्रमेंट एक्सपोज कोत्ताय तशें करून थिंगाय कोत्ताय सो धाकलें कॉपेल आहा आनी मुखार एक जाणटो म्हातारो वॉज सिटींग एंड प्रेयींग आनी म्हाका कांय खबर ना आय जस्ट walked into the chapel आणि आवाज कोन्नासतना हांव फाटल्या बांकार वचून बसलो विदाउट एनी नॉयज कसलोच आवाज हांवें करूंक ना सो आय वेंट एंड आय सेट एट द लास्ट एंड दीस ओल्ड मॅन इन फ्रंट वॉज एक्चुअली प्रेयींग सो बट वेन आय एंटर्ड द चॅपल हांव ते कॉपेलान भितर सरला तेन्ना ह्या म्हाताऱ्यान पोतून ओडोन फाटल्यान अशें करून पळयलें म्हाका भितर येता तेन्ना फाटल्यान ओडोन पळयलें तर हांवें म्हणलें आयज साबा हांवें आवाज बीन करून ताका कोणी डिस्टर्ब केलो आसतलो पूण मागीर तो आपणेचे रोजार पोतून करपाक लागलो ही स्टार्टेड प्रेयींग अगेन आनी मागीर आपणाचें रोजार करून तो उठलो आनी मागीर फाटल्यान येयलो आनी भायर गेलो आनी भायर वचोन मेन दारा कडेन तो रावलो म्हाका सो आय वॉज नॉट प्रेयींग हांवें रोजार बीन कांय करूंक ना हांवूय उठलो आनी हांवूय गेलो भायर सो आय जस्ट वेंट आउट आय वॉज नॉट प्रेयींग ऑनेस्टली सो हांव भायर गेलो आनी मागीर थिंगा वचोन मागीर तो जाणटेलो म्हाका म्हणपाक लागलो एक्सक्यूज मी सर वेर आर यू फ्रॉम आय सेड आय एम फ्रॉम इंडिया एंड देन ही सेड वॉट इज योर नेम आय सेड माय नेम इज मेवी एंड देन वॉट आर यू डुईंग हियर आय सेड आय एम वर्किंग सकाळूच काम करता रेस्टॉरंटान सो देन ही सेड तूं कॉपेलान भितर सरला तेन्ना म्हज्या मतीन कितें तरी आयलें आनी म्हाका सांगलें that something is different about that person behind who actually walked into the chapel. And I said like, no, I don't think anything is different about me. I'm also just like any Tom, Dick and Harry who walks up to the church. So then afterwards he said, is there anything you have to tell me about yourself? And I म्हणलें ना आनी कितें सांगपाचें ह्या मात्र्याक आतां कोण हांव नगो मात्रो कोण तो आनी कितें सांगपाचें सो I said, okay, maybe because I'm an ex-seminarian, you might have felt that vibe. So I told him I was an ex-seminarian and I told him I did my philosophy in Rashol in Goa. And Rashol आमचें सद्दां फामाद सारकें it's a 400 or 500 year old building which is actually very famous. So I म्हणलें म्हाका खबर ना तो जाणटो म्हातारो कोण तो So then afterwards he said, oh, you were a seminarian? And I said, yes, I just finished my first year philosophy and after that I worked and all that. So then he said, nice to meet you. I'm the Archbishop of San Francisco. And to San Francisco to Archbishop, Bishop Nudi hour at that time. And ani to besto shirt घालून हा आणि pant आणि
he's the archbishop. Amso bismutor bitorsa ta ingasor, cosely mandavor asta, and but he was casually dressed, and I was like really surprised, and I was shocked. In fact, like, okay, my God, the Archbishop San Francisco, and I just I bowed and I said, "Good evening, Your Grace. Nice to meet you." आणि तो मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं कितें कोत्ता ह्या विकांत कितें कोत्ता? आनी हांवें म्हणलें, "No, I'm working, Your Grace." No, now it was a different attitude. So I knew he was the Bishop of San Francisco, the Archbishop. And then my attitude and everything changed. So now I was like standing straight and talking with respect and all that. So he said, "Okay, next week you can just visit the seminary if you want to. Seminary in your, you can just come and maka med thinga. Tu maka med naka, best of your. Ani mission choy thinga amche brother kide kotta and all." So I said, I said, this is like totally in a different world to me. Maka this, and I knew why he was calling me to the seminary. So then he said like, "Okay, best of your, come and have a cup of tea." Then I said, "Okay, I'll go." So I went back. So next week I went back and I had tea with him, and then he took me to show the seminarians. Ani thinga sogle kade lob galon. Everybody's black and all. The brothers, they were like so happy to see me. Today I'm the only Indian in my congregation. Eklos Goinkar and Eklos India cho moje sostin. So they said, "Hi, how are you?" And I introduced myself and all. And then he said, the bishop told me, "Maybe this is your first visit. Your dusri tuka off meta poi kamacha kam tuje kamacher san tuka off meta tenna potunyo. Come and visit me again if you want to." And he did not force anything. I said, "Okay, Your Grace, I'll come back." But I don't know what happened. Next off, I actually went again. See, I had everything. I had almost purchased a flat in Margaon, in Borda. Tenna काम कुत्ता tenna. आता हूँ त्याच फ्लॅटान रावता Borda. पूण मुकडे सगळें असलें. So I did not feel the need of actually going back to how we go to church. आतां पळय हें कांतार आमी पयलीं म्हणलां तें जेजू उगडास करीत जाल्यार तुरो. That was my favorite hymn. आनी तें म्हणटा तेन्ना you get that zeal and you get that, you feel that the Holy Spirit is actually working inside you. So, maka tinga mot lagona. I was very kind of depressed in New York. It's the biggest city in the world today. Today, New York is number one. But when it comes to religion and your religious ethnicity or your ethics, it is zero. There is nothing that is happening. Ek bail mis zale muntogis oson bair oita tenna dusre bail exap kurpachina. Ti bair oita ani somtis oita gara. She doesn't even know who is sitting next to her. थिंगाचो लोक एक शेजारी दुसऱ्या शेजाऱ्याक ओळखना. They don't know who is on the other side. पूण आमच्या गोंयांत कितें जाता, काय बरेंचो आमी बसोन आयज I'm sure all of you know each other. ह्या इगोर्जीन आमी येता, आमी सगळे एकामेकाक ओळखतात. We know each other, we smile. Like Father Bolmexan म्हणचे मीस जाले म्हणटा वचोन केक खा, एक दोई बिस्कूट आसतली. That is called, that the relationship between the priest and the laity. पूण थिंगासोर हें सगळें पळोवपाक मेळना. सो आय वॉज लायक वेरी मच डिप्रेस्ड. आय एम लायक, ओ गॉड, हांवान पोत्तून कित्याक येल काय हिंगा? हांवें सोडलोलें बरें आहलोलें. कित्याक म्हूण हें मात्र्यां बरें, like some few people there, and it's not, it doesn't, that feeling is not there. दीस भर तूं तुज्या रूम सकाळचें मीस केलें, तूं तुज्या रुमान गेलो भितर. Padri, the parish priest आसा तो. So I was an assistant at Saint Sebastian in Queens. थिंगा जाय तो इंडियन लोक हा, पूण इंडियन लोक गोंयकार केन्ना येता बाबडे मिसाक. पूण आतां the situation in England is different. आतां इंग्लंडाक कितें जाता, आमी गोंयकार सगळे थिंगासोर गेल्यात, एन्ड थिंगाच्यो इगोर्जो आमच्या गोंयकारांनीच सारक्यो केल्यात. फर्स्ट देयर वॉज नोबडी गोइंग टू चर्च. आतां थिंगाचे पाद्री देखून म्हणटा, फॉर द गोंयकारांक लागोन थिंगाचे इगोर्जांनी लोक येता मिसाक, बिकॉज आवर गोवन्स वी गो टू चर्च, बिकॉज वी हॅव अ डिफरंट मेंटॅलिटी. आवर थिंकींग, द वे ऑफ थिंकींग इज डिफरंट. सो आय वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड आय सेड, ओके फायन, आय डोंट थिंक सो आय कॅन डू हियर. I went to my rector. म्हज्या रेतोराक हांवें सांगलें, रेक्टर, हांव नका, म्हाका बरें हिंगासो, I'm not very much happy. आनी म्हजी citizenship was in process that time. The US citizenship was in process, so I could not leave the country. So as soon as I got my एक form मेवता पयलीं, when your citizenship is approved. So as soon as my citizenship was approved, I went to the rector and I told him, Father, I would like to go to Africa. So where is Africa? Africa is now it's a continent, entire continent. And Father said, like, maybe why did you choose? Are you serious? आमगे हिंगा इतलें काम आहा, हिंगा आमगे इतलें हॉस्पिटल आहाय, तूं आमगे न्यूयॉर्क सोडून तूं आफ्रिका वयता, तो तकलेन बी सुटोना मरे तूं?
So he said that, have you lost your mind? You know how dangerous Africa is. And then I said, Father, let me at least give a try. Maka gode, if I'm not happy and if I think that I'm not going to do well, okay, I'm going to come back again. I'll go back to New York. So he said, okay, it's all. But I'm the Norbertine fathers thing anai. So I'm the first Norbertine, a first pioneer to actually go to Africa. So magi father unpa laglo, bore tu at kenno hoita. मुगे माश एक एग्जाम कितें उरलोली सो ती एग्जाम हांवें कंप्लीट केली एंड देन मुझे सो डॉक्युमेंटेशन बस सगळें रेडी केलें माय विजा प्रोसेस वॉज कंप्लीट आनी मागीर दुसऱ्या दिसा सकाळीं सगळे ब्रदर्स चाव पिवपाक येले आनी तो दीस आसलो म्हजो आफ्रिकाक वचपाचो आनी मागीर चाव पिवपाक येयले तेन्ना फादरान बेल मारली टिंग करून सगळे ओगीच रावले ब्रदर आनी फादरान म्हणलें ओके लिसन एवरीबडी Brother Mevi has decided to go to Africa, to Tanzania, and he's going to see what is his calling there, and he's going to work. And I chose to work with the Carmelite fathers, Carmelite padri astat poi, brown color galun, oslots, lob, tanche borabor. So father unpa laglo, ani tane fokanani eshe mulne. Actually, he did not mean it. Tane fokanani mulne. He said, "Bye, Mevi. All the best to Africa. I'll see you next week." अशें म्हणपाक लागलो म्हणजे नेक्स्ट वीक म्हणजे कितें हो थिंग वचोन 2 दिसां भितर धांवन परतून येतलो एकवान जावपा ना हो जेवणा लागून हिंगा किसमिसांव करता हें सारकी जावना तें सारकी जावना यू नो आय शूड हॅव अ लॉट ऑफ फास्ट विथ फूड मागीर म्हणपाक लागलो ओके चल सी यू नेक्स्ट वीक म्हणपाक लागलो सो म्हणजे फकाणांनी अशें म्हणलें मुगे फकाण अशें केलें ताणें म्हणजे हो येतलो एक विका भितर परतून आय सेड ओके फादर एंड ऑल द ब्रदर्स स्टार्टेड लाफिंग सो वेन दे स्टार्टेड लाफिंग I said, okay, and I took it as a challenge that time. I am like, okay, now muge fokan keli, any, you know, I'll do something, and now I had to go, so I had to go, and my tickets were booked. So I first arrived Tanzania like maybe 4.5 years ago. In a place called Morogoro with the Carmelite fathers. I met the bishop, I met the cardinal. The bishops were very happy, they were very welcoming. Maksa bro kun sa welcome kelo bariyo maybe. Ani I think I have a picture on my Facebook with Cardinal Pengo. To amcho Cardinal Philip Neri po yaha te bashin tingacho Cardinal Pengo mulalo. पूण तो म्हाका सारको एकदम बरो कोतालो and then he said like okay maybe you're the first Norbertine to be here what do you want to do I said father I said your eminence let me see I'll first 1 month I'll stay with the Carmelite fathers look around and see what we could do and all the main thing आमकां करपाक जाय आसलें तें that is into medicine like कितें करून लोकांची सेवा करपा जाय ते भाशेन so today I'm actually working in Africa जालीं 4.5 वर्सां जालीं देवाचे कृपेन आनी तुमच्या सगळ्या मागण्यांनी I'm still going on. थिंगा 4.5 वर्सां जालीं आमचो एक क्लिनीक आसा थिंगा आतां आमी सारके जंगलान भितर काम करतात सारके आमी काम करतात थिंगा इलेक्ट्रिसिटी ना थिंगा आनी उदक मेळना आनी इलेक्ट्रिसिटी ना आमकां दिवो घेवन यू नो वी हॅव टू दिवो घेवन पिवपा देखून उदक मेळना So it is very, very much difficult and we are in Morogoro. It's a region, it's an interior region. I'll show you some pictures. Po inga sor. Look, ebashen tinga nesta. I don't know. Baba, you can zoom it? No. Ye amchi Igor's tinga. This is our church. Ani oh dusro hato father to from Tamil Nadu. But he's not a Norbertine. But he's working with us. You can zoom it? No. Okay, that's fine. So I don't think you can see it from behind, but it's okay. You can at least see the you can see the church. So ila Igor's amchi. Ti amchi ata 4 वर्सांची Igor's. तेशीच आहा. कित्याक थिंगासर लोक सारको गोरीब. Baba, change the picture. So आमी कितें करून भितर मिस करतात तें. ही आमचे Igor's आनी भितर. Igor'जेचेर भितर तें. हिंगा. लोक कहो बसता तो. This father is from New York, Father John Steny. He had come for 1 week to see what I was doing. Amche संस्थेचो तो. Change, Baba. See, these are the people there. Sarko gorib, they don't know anything. Next. Yeah. Dakli burgi. Now these children are HIV positive. He burgi HIV positive. Amcha clinican 17 burgi asat HIV positive. We work with them. We help them. Tene babdyan apne mind paik azun chounkus na. Okay, I'll tell you what the tradition in Africa is.
Tingasor, the Masai lok asna, Masai, you know, in the jungles, yeah, they are called Masai Mara. Te red color neson asle, te bashin. Eka dadlyak chan 7-8 पाटी काजार जावपाक जाता एकेच पावटी एक दादल्याकडे 8 बायलो सो ते 8 जाणांची बायलांची भुरगीं कित्याक ती क्रिस्तांव न्हू दे आर पेगन वर्शिपर्स यू नो दे बिलीव इन नेचर एंड ऑल दॅट द वुडू मॅजीक यू हॅव हर्ड ऑफ वुडू मॅजीक या दे डू दॅट सो दे वन मॅन हॅज गॉट लायक 8 वायफ्स आनी ते 8 बायलांची भुरगीं एकूच कडेन रावतात दाखले कडेन आनी ते भशेन मागीर आनी तांकां दुयेंसांय जायतीं आसतात सो देर इज येलो फिवर देर इज डेंगू देर इज मलेरिया देर इज टायफॉयड देर इज HIV देर इज एड्स सो आमकां पाद्रींक तशेंच माद्रींक थिंगा आफ्रिकान काम करता तांकां आमी वॅक्सीन घेता and we take one tablet which is called a PrEP that's an anti-HIV so that when we take the tablet चुकोन देखून त्या भुरग्यांचे रोगोत बा आमचेर येयल्यान आमकां एक गांव जाला जाल्यार you know we can get infected so we take that PrEP in advance so that we don't get so these are the HIV children there we work with change okay this is my superior there and that is the assistant change okay so this is very important I was telling you about food आता हें जेवण पळय आहा थिंगा एक पावाचो कुडको एक केड्याचो कुडको आनी ही भाजी तुमी केन्ना तुमगे लायफान केन्ना खावूं नासतली बिकॉज दिस थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड पांबा इट्स अ प्लांट आनी सारकी इट एक्चुअली इज वेरी कोडू करेला आसना आमगे ते भशेन सो हें आतां फेस्ताचें जेवण फेस्ता जेवण हें जाल्यार मागीर तुवें चिंतपाचें आनी हे दिसांनी आमी कितें जेयताय तें सो यू कॅन अंडरस्टँड नाव दिस इज माय क्रिसमस डिनर फॉर क्रिसमस आय वॉज इटींग दिस one part of banana, a piece of bread, and that pambachi bhaji. And you are called, yeah, thank you. So that is what. So okay. So this is my Christmas. Yeah, this is actually in the city. This is not in the interior. This is in the city. That is Father Joy, our superior, and this is the youth. Amge itkun youth kitkun hainga. Tashkun to amge tingacha youth. This is the city picture. Yeah, and so this is where we stay. Tege now to tinga to Father Matthew. He's a Carmelite. Ani ethe moche gor. Ami tinga ratche nittay. This is my house. Ani kimsa fodun sarke edi ma ford sarke. But then we are just used to it. Ani odomus देखून लायल जाल्यार कितलो मो odomus जातलो तूं एक फावट थिंग भितो गेल जाल्यार तुका थिंगसान भायर सरपाकूच 5 दीस लागताय बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपोर्ट चलोन जेवपाक 2 वरां चलचें पडटा तें जेवण पोतून घरा येता पोतून जिता आनी भूक लागता पोतून सी सो हांव आतां वेकेशना येयलो मो मातसो आय एम नॉट क्वायट चबी एंड फॅट हांव येता तेन्ना सारको लायक आय एम व्हेरी सास सुकोन सो इट इज लायक दॅट सी this is my residence and the father change the picture yeah कितकोन ओडो आनी हांव इतलो लांब मनीस यू नो वी हॅव टू लायक गो इनसायड लायक दॅट वी हॅव टू एंटर द हावस ते दोनी पाद्री थिंगा आहाय ते हें म्हजें सोदांचें जेवण एवरी डे दीस इज माय फूड एंड यू नो दॅट इज माय हँड कित्याक हो दाखलो फुरीस म्हज्या हातीर आसा तो थिंगा दॅट इज माय हँड सो आय जस्ट टूक अ पिक्चर एंड दीस इज एक्चुअली रागी मिक्स्ड विथ कसावा नाचणें कसावान मिक्स केलां उकोळ्ळां मीठ पासून ना तितून पूण आमी सोदांच हें जें आहाताय लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर This is my food every day. This is a new church आता आमी बांदल्या ती आता ओ आल्तार आमीच बांदला पाद्रीनीच शिमीट बी घालून दाखलेशें क्रॉस बी केला This is a new church. This is my first house. पयलीं आमी रावता तेन्ना पयलीं म्हाका येला तेन्ना ह्या घरान दवरलेलो आतां हें घर कसलें थंय हिंगासान इतितल्याक सकयल जनावरां रावता बोकड्यो गायो आनी सगळे भितर आनी आमी वयर रावपाचे like here there is all the animals will stay here and we'll be staying here and so wait दोन जोनेला आहाय नो that is for ventilation आनी सकयल जनावरांक पासून भितर कित्याक दवरतात ती कित्याक भायल्यान वाग भोंवतात there are lions roaming around everywhere आनी आमकां टॉयलेट ना we have to go out into the jungle and just release ourselves there's nothing आनी भायल्या रातचो न्हिदतना देखून वाग आयकपा येताय घोंक घोंक म्हणून आनी आमचो एक फादराक वागांनी हायलोलो
आमकां फकत तेजी तोकली मेवली. We found the skull bone, and on doing the test, DNA test, we knew that he was one of our priests. DNA korun. So these are the dangers we face. See, this is our house, and this is our. Actually, Doni, yeah, okay, change, Baba. So this too, actually, I'm bed. हिंगासोर मातयेचें आमी थिंगास एक हें घालतात कार्डबोर्ड बॉक्स आसना तो कार्डबोर्ड घालतात आमी हिंगासोर न्हिदतात हे दोनी पाद्री नेक्स्ट हे भाशेन आमी मीस कोत्ताय मीस कोरपाक आल्तार पयला यू कॅन सी फ्रॉम देर यू कॅन सी लाकडाचो आल्तार आनी आमी हिंगासोर भांगराच्या आल्ताराचेर मीस कोत्तात आनी तोरी पूण वी फील अनसॅटिस्फायड वीथ वॉट एवर इज गोईंग ऑन सी द ऑल्टर आनी लोक 2 वरां चलोन येता मिसाक थोडो लोक बाबडो रातचोच येवन थिंगा रावता सकाळीं आयताराक मिसाक येवपाक दे हॅव टू वॉक 2 hours आनी संडे कलेक्शन कितें तांदूळ न्हू लायक तापियोका बोटाटे आनी कितें मेज मोके ते बाबडे ती हाडटात आमकां संडे कलेक्शनाक कित्याक दे हॅव नो मनी ताणें पयशे आजून कितें चोवंकूच ना chocolate now see this kids here now chocolate okay how old were you this girl the blue dress there how old were you when you ate your first chocolate like a kid small burgi chocolate mune sogli jana janti matri chocolate hata sogli chocolate hata do you know that chocolate actually comes from Africa cocoa is Africa is the largest producer of cocoa pun tingacha burgyani azun chocolate munti kai chowunk na kenna they have this is the saddest thing to tell you तांकां खबर ना चॉकलेट म्हळ्यार कितें ती भुरग्यां मुजपोले आहलो ती तांकां खबर ना चॉकलेट दे डोंट नो वॉट्स अ चॉकलेट कित्याक दे एक्सपोर्ट द चॉकलेट टू इंडिया आमी हिंग सुसेगाद खाताय स्निकर्स मास आनी सगळें पूण सो दे आर एक्चुअली दे ग्रो चॉकलेट बट दे हॅव नेवर सीन वॉट्स अ चॉकलेट दॅट्स द सॅडस्ट थिंग एक्चुअली टू नो एंड सी दिस एक्चुअली टेल्स अस वॉट हाव लकी वी आर टुडे for what we are eating. I was just scrolling Facebook and there was a nice post which came, be grateful for what you are today because your normal life is somebody else's dream. What does that mean? म्हणजे कितें तुजो सोदांचो एक दीस आनी तूं आतां घरा कडेन येयला च्या बी पिवन येयला न्हू च्या दनपरां जेवला आसतली सकाळीं ब्रेकफास्ट केला ऑमलेट खायला तांतयां ब्रेड सगळें नो दिस इज नॉट ना इट इज नॉर्मल आय ऑल्सो हॅव दीस रायट सो दॅट थिंग आनी कोणाचें सोपोन एक दीस म्हाका यू नो आय कॅन हॅव अ बेटर ब्रेकफास्ट केन्नाय मुगेलें सोपोन हांव केन्ना गोंयां वयतलो आनी यू नो शीत जेयतलो हांव 2 वर्सांनी शीत जेयला गोंयां येवन 2 वर्सांनी हांव शीत जेयला म्हळ्यार पळय यू कॅन सी यू नो आफ्टर 2 years सो थिंगा शीत मेवता बट इट्स वेरी एक्सपेन्सीव आनी आमी भितर आसताय न्हू तें शीत बीन मागीर कोण हाडटलो आमकां ते भाशेन चेंज बाबा एनीथींग एल्स ओके हे भाशेन आमी मीस कोत्तात थिंगा आमचे कॉपेलान बट एनीवे वी हॅव मॅनेज टू गिवन देम सम ऑल्टर बॉय ड्रेसीस एन ऑल आमी शिंवोन हाडल्याय थिंगासान तांकां ऑल्टर बॉय ड्रेस बीन करपाक चेंज दॅट फादर इज फ्रॉम न्यूयॉर्क ही हॅड कम टू सी विजीट मी आनी तेणें आमकां हो फुरीस न्यू हो फुरीस हाडपाक आमकां 5 दीस लागले धाकलोच लोखणाचो फुरीस थिंगा वयर करपाक कित्याक थिंगा इलेक्ट्रिसिटी ना नो वेल्डिंग कांय ना 5 दिसांनी तो फुरीस पावलो आमचे इगोर्जेन सो इट वॉज अ वेरी हॅप्पी आनी लूक एट द हॅप्पीनेस ऑफ द पीपल तो फुरीस येयलो म्हणून दे वर लायक सो हॅप्पी कित्याक सदां लाकडाचो फुरीस न्हू तांकां थिंगा लोखणाचो फुरीस पावलो म्हणून दे वर सो हॅप्पी दे वर लायक दे स्टार्टेड डान्सिंग वीथ दॅट क्रॉस सी हाव लकी वी आर आमी हिंगासर आमच्यो इगोर्ज्यो पळय कहल्यो आहा त्यो हिंगासर and see where those people pray and you know where they worship the Lord. Is there anything else? 2 videos. Okay, let's play a video. And हांव कित्याक दाखयता so that you all can have an idea of what life is into a different country. आमकां if it's not playing it's okay.
language amkan ती भास हुई शिंगची पडटा. I would actually like to share one incident. That incident actually changed me and my entire my mind. सारको चेंज जालो आनी ऑन पयले सद्याचे म्हणल्यार जेवणाक लागून जेवण थिंगा आमकां मेळना म्हणजे हांव म्हणटा बाबा आमी कितलें जेवण वेस्ट करतात माय पाय भुरग्यांक वाडटात भुरगीं जेयना तें जेवण वी हॅव टू थ्रो इट आउट बट दे डोंट गेट फूड एक 4 वर्सांचें भुरगें म्हज्या गोपान म्हज्या हातीन अशें करून मेलें 4 वर्सांचें भुरगें आनी कितें करून मेलें उपासान because she had no food to eat. And it's actually a very sad thing that happened. Previous night, I think clinican gela tena teka zor elalo. So I gave her the basic medication, whatever is to be given. And magir zor osna म्हणून हांव teka gelo आणि magir now she has to be taken to a different place. आणि म्हाका आतां 1 वराची वाट आहा चलोन teka घेवन हांग्यान. So the earliest she reaches the clinic, she could have been saved. पूण हांव ताका उबारलो आनी धांवपाक लागलो घेवन 20 मिनटां 25 मिनटां जालीं अर्दें वर जालें एंड आय वॉज वेरी टायर्ड एंड आय वॉज वेरी एक्झॉस्टेड हांव कितको म्हूण धांवतलो तें घेवन आनी थिंग रस्ते नाय वयर सकयल एवरीथींग यू हॅव टू गो थ्रू ट्रेल्स एंड ऑल वाटेर वयता तेन्ना तें भुरगें म्हगे हातीनू मेलें आय कूड टेल कित्याक तें मागीर तोंड जालें एंड शी वॉज ब्रेथलेस एंड आय वॉज ट्रायंग टू गिव हर प्रेशर ऑन हर चेस्ट ट्रायंग टू रिवाइव हर. But that was the saddest thing that happened to me in my entire life. I've never experienced something. And I was left all alone in the darkness with that child the dead body of that child in my arms. ते मेलोलें भुरगें 4 वर्साचें मुगे गोपान आहा आतां आनी हांव काडकान अशें करून बसोन आहा जमदीचेर तें घेवन. So now what to do now? I don't know because I have lost that child. So that was very sad. So I waited there for 15 minutes. Thingat आनी कितें करपाचें? I cannot run. I think also faydo na. So I have to bring the dead body back to her parents. And tinga tinga eshkon amge rituals nai. Inter big deshon kai nai. Tinga hatlan phone kattay. Burgyang puroitay and oilan pator dotay. Simple. They don't even know. Sometimes there are children that go out. Burgi bayroitay. Tenka wag hatay. Ani tin nan zatay. And take a mind by khobona burging ani burgen tor sanche satank kaduk zal mundri garako yeuna. जाल्यार ती चिंताय चल वागान हायलें that is the thing that is the that's a sad thing and we live into a world where everything is provided and everything is given to us we are like teka कितें म्हणटाय frog in the well mentality कित्याक आमकां खबर ना अजून भायल्या गांवांनी कितें जाताय कितें करून आमच्यो माद्र्यो आनी पाद्री थिंगा काम कोत्ताय सिस्टर्स एंड स्पेशली द रिलिजियस दे वर्क इन ऑल दीस एरियाज थिंगा आतां 7 माद्रींचे कोयेंत आसात आनी हांव जेवपाक थिंगा वयता माद्रींच्या कोयेंतान आनी मागीर परतून येवपाचें सो हें भुरगें मेलें म्हणटकीच हांव आतां कितें करतलो म्हाका तें भुरग्याचें मोडें घेवन परतून येवचें पडलें 1 वराची वाट आय हॅड ऑलरेडी गॉन 1 वर आनी आय एम जस्ट सेईंग द रोजरी आतां म्हाका खबर ना म्हाका आय थिंक वाग हायत काय वाटेर वयता तेन्ना बिकॉज ऑलरेडी डार्क ऑलरेडी काडूक जालो आनी द नॉक्टर्नल एनिमल्स मागीर ते भायर येवन चड करून चिताज आनी लेपर्ड्स दे आर व्हेरी प्रेडिटोरी वाघ तरी येता तेन्ना होंक करून येता पूण बट द लेपर्ड्स दे वील हायड इन द बुश एंड दे वील अटॅक यू आनी इफ आय वॉज अटॅक्ड आय वूड हॅव बीन डेड दॅट डे फॉर शुअर हांवें तेच रोजराचें कोंत भायर काडून आय स्टार्टेड प्रेइंग द रोजरी आनी एका हातीन त्या भुरग्याचें मोडें आहा म्हज्या हातीन आहा आनी हांव चलतां तेच करून फायनली आय रिच्ड आनी त्या भुरग्याचो माय पाय तो सगळो लोक थिंगा होंपिनी रावता न्हू थिंगा झोंपडी दाखयल्या तशें होम ते होंपींतल्यान तेणी म्हाका पयलो येता तेन्ना आनी हांव परतून येता म्हणून आतां तांकां कितें कोमलें दे न्यू दॅट दॅट चायल्ड डायड तें मेलें भुरगें मेलें म्हणून कित्याक हांव परतून येयलो न्हू घेवन ताका नाजाल्यार आय वूड हॅव टेकन हर टू द क्लिनीक सो वेन दे सॉ मी कमींग बॅक अगेन दे वर वेरी सॅड
आनी थिंगा कितें करता मनीस मेलो म्हणटरी ओ करून बोवाड करता ओ करून बोवाड करता. दॅट इज देयर कल्चर. They want that soul to rest in peace, like no बरे भाशेन तो आत्मो देवा कडेन वसोंक तो ओ करून आनी पयसान तेमी म्हाका पयलो येता तेन्ना. So they started that they started that noise what they made. ओ करून म्हणजे त्या आत्म्याक वयर वचपाक देवाचे सॉरी वचपाक. एन्ड म्हाकाय कळ्ळें तेंकाय खबर आहा म्हूण ते भुरगे मेले म्हणून. सो आय वेंट देर, आय सेड आय एम सॉरी, कांय जावंक ना. आनी ती बाबडी रडोंक नाय पासून दे आर सो हार्ड. बिकॉज द लायफ इज लायक सो डिफिकल्ट. ती बाबडी तेगे आवय आनी पाय ते भुरग्यागे आवय आनी पाय रडोना पासून दे वर लायक जस्ट ओ गॉड like that. See, that is the situation, and that is where actually we work. आनी आमकां हें सॉंग हांव आतां म्हजे एक्सपिरियन्स हिंगा कित्याक सांगता तुमकां, कित्याक जायते पावटी आमकां दिसता एवरीथींग वी टेक फॉर ग्रांटेड. आमी आयज इगोर्जेन बांकार बसून आहा, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. We have got the youth coming to church, helping us, we take it for granted. आमकां घरा कडेन जेवण आहा, we take it for granted. केन्नाय आमी चिंतलां बाबा हो पाव सकाळीचो ब्रेकफास्टाक हांव आयज देखून हांवें सकाळीं पोळी खायल्या ब्रेकफास्टाक. ती पोळी खात तेन्ना म्हाका समजो तांजानिया उगडास येयलो. बिकॉज आय नो वॉट इज द वर्थ ऑफ दॅट वन ब्रेड. ती पोळी खाता तेन्ना ब्रेकफास्टाक. पूण आमकां वी डोंट फील इट हियर बिकॉज वी आर इन गोवा, एवरीथींग इज अवेलेबल. The children are fine. इस्कॉल म्हणटा तें केन्ना चोवंक ना भुरग्यांनी. इस्कॉल म्हणून सोड, थिंग बाबडी थिंगाच होंपिनूच वाडटाय आनी होंपिनूच मोत्ताय. दे जस्ट ग्रो अप इन दॅट होंप आनी ते होंपिनूच थिंगा मागीर मोत्ताय ती दुयेंत जायन. नोबडी एल्स कॅन हेल्प देम. पूण येस, सो आमी थिंगा आतां काम कोत्ताय, आमचे फादर थिंगा काम कोत्ताय, आमच्यो माद्र्यो थिंगा काम कोत्ताय. एन्ड होपफुली वी वील डू वेल. आनी हें सगळें जाता तुमच्या मागण्यांनी आनी तुमच्या बऱ्या by your well wishes. So I think it's already 7:35. Yeah. So I जावन चोड आनी चोड आतां ओके टू कन्क्ल्यूड 7:30 सान म्हजो टायम आसलो. टू कन्क्ल्यूड माय स्पीच, आयज आमी कितें शिकल्या सगळीं की वेर इज दॅट कनेक्शन, द प्रेजन्स ऑफ द लॉर्ड. पळय आहा चोय, खूंय आहा तो प्रेजन्स. इगोजेन आहा, सातीम साक्रमेंत आहा ना. प्रेजन्स ऑफ द लॉर्ड इज तुजे सायडीक बसून आहा ती योर सिस्टर हू इज सिटींग नेक्स्ट टू यू. सो वी शूड ट्रीट ईच अदर वेल टुडे बिकॉज दॅट इज द ओनली ऑप्शन वी हॅव. आनी आमचें जिवीत इतलें शॉर्ट की आमच्यान सांगपाक जायना फाल्यां आमी सकाळ फुडें उठोन हिंगा इगोर्जेन येतली म्हणून मिसाक. नो, मेनी ऑफ अस काल जायतीं जाणां गेल्लीं न्हिदपाक रातचीं, आयज तीं सगळीं उठल्यान सकाळीं. नो, मेनी ऑफ देम हॅव लेफ्ट एंड दे आर गॉन. एंड नाव वॉट इज देयर? द सोल, आत्मो तेजो इज इन द पवित्र, आयदर इन द पर्गटरी ऑर इन हेवन. सो आयच्या हे आमच्या कॉरेजमाच्या दिसांनी लेट अस टेक दीस. आयज आमी होच एक नियाळ करुया. आमी पळयलां पळय हिंगा फोटवांचेर कशे भाशेन तो लोक जियेता गरीबसाणीन, जेवण नासतना, उदक नासतना, विदावट इलेक्ट्रिसिटी. कशे भाशेन आमचे पाद्री माद्री थिंगासर काम करतात थिंगा तेंच्या भितर. आमचें आख्खें हिंगासर घरदार सोडून आमी भायल्या देशान वयतात काम करूंक. That is what is more important. And let us consider this today. आमकां सगल्यांक जे आमकां देवान दिलां तेका लागून आमी देवाक आर्गां दिवया आनी दिनवास या. आनी हे थोडेशे दीस टील इस्टर वी हॅव दिस लेंट. कॉरेजमाच्या दिसांनी बरे भाशेन म्हाकाय बरें दिसलें. जायतो लोक येयलो रितीराक फ्रॉम चिकालीं एंड आय एम वेरी हॅपी. फादर वॉलमॅक्साकूय चड आनी चड देव बरें करूं म्हाका हिंगासर आपयलो म्हणून. आनी तुमच्याच मागण्यांनी सगळें आमचें बरें जातलें. आमचे पासत मागात म्हणून म्हजें हें तुमचें मागणें. Thank you very much and have a good evening. देवाच्या आसण्यान रिगुंदी रितीरा जाता तेसलो टॉक न्हू येसो न्हू येसो आनी टॉक कोताय रितीराकू. एक बायबला कांय तेणें वाचलो ना, एक टॉक एस दिल ना, बेस्तो कितें स्टोरी सांगपा येयला आमकां. बट हे तेचे काणयेन आनी हे तेच्या अणभवान देवाच्या आसण्यान भितर सरपाक आमकां सोयेग आहा. टू एंटर इन टू द प्रेजन्स ऑफ गॉड. जायतें आहा
जायतें आहा जें आमी दिसाच्या दिसाक नजर अंदाज कोत्ताय. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटाय ते भाशेन. ओके, दाखयल्या ती थोडीशीं पिक्चरां, ती थोडीं, भोव थोडीं, आनी तेजी आख्खी जी स्टोरी आहा आनी आख्खे ते कडेन व्हिडियो आहा ते आमकां तर दाखयल्ले जाल्यार अरे म्हगे बळसां वाजता मस्त. ही स्टोरी जरी तर आमी चोयल्ली आनी वाचलेलें आनी जाणा जाल्लें, मोर दॅन दॅट आमी तर थिंगा वसत जाल्यार वी वील नो. ओके, पूण ब्रदर मेवी, तुवें काळजांतल्यान सान जें कितें आमकां सांगलां म्हाका दिसता हांवें जायतीं काळजां अशीं बँड जाल्याय अशीं. ओके, आनीक शुअर वी कॅनॉट से मच थिंग दॅट वी वील बी लायक देम, बट एक वस्त वी कॅन टेल यू इज दॅट वी वील प्रे फॉर यू. नो? ओके, वी वील प्रे फॉर यू. आमी तुमचे पासत, तुमच्या वावरा पासत, तुजे बराबर आनीकूय फादर आहाय, सिस्टर्स आहाय, लोक आहा, ले पीपल, and especially for these people for whom the world is different, we are going to pray for them. ओके, सद्दां आमी मिसाक आहा तेन्नाय मागतले, आनीक ल्हान ल्हान सॅक्रिफायस आमी ह्या दिसांनी भेटयताय, ल्हान ल्हान, टू बी इन गॉड्स प्रेजन्स, ऑल दॅट सगळें तूं घेवन वच. सो आतां आमी वी आर गोईंग टू बी इन प्रेजन्स ऑफ द लॉर्ड इन द ब्लेसड सॅक्रमेंट. तेमी तो ब्लेसड सॅक्रमेंट म्हणटा तो केन्ना चोयल ना दिसता. तांकां दवरया आमचे मतीन. आयज जेन्ना आमी भोव पवित्र संस्कारा मुखार आहा, दर बुधवाराक जाता आसूं, ती एक बेश्टी फॉर्मेलिटी अशी एवरी वेनिसडे आनी एवरी फ्रायडे सकाळीं जाता तें बेश्टें, फादर बेकार आहा न्हू, कोत्ता बाडो. पूण आयचें जें आतां, आयचें आमी थोडोसो वेळ करया. 7:30 ब्रादरान काबार केलें, सो 8:30 काबार जावपाक आहा, पूण बेगीन काबार कोत्तलो आयज हांव, प्रॉमीस. ओके, आयज बेगीन काबार कोत्तलो. पूण बेगीन काबार कोत्ता तेन्ना हो थोडोसो वेळ जेन्ना आमी आतां भोव पवित्र संस्कारा मुखार सारतात, लेट इट बी फॉर देम. तांजानिया जीं भुरगीं आहाय, धाकटीं धाकटीं, हातीन पासून मोडटाय तेंच्या, ओके, त्या भुरग्यां पासत, त्या लोकां पासत आमी हो थोडोसो वेळ आतां भेटोवया. आनीक एक पावटी ब्रादराक एक बेसांव दिवया आमी, कित्याक तेका आतां वचपाक जाय. 2 दीस मेळटाय डिनर करपाक हिंगाचो. मागीर तो डिनर फकत ते नाचण्याचें पीठ आनीक तो कसावा तितून उत्तलें. सो मातशें बरें जें, सॉरी तुका आमी आयज थिंगसान हाडलो म्हूण. ओके, सो आयज जे भाशेन जेजून म्हणलेलें आहा, मुनीस न्हूयच फकत उंड्या वरवीं आनी चिकन काफ्रियाला वरवीं आनीक हेर दुसऱ्यो ज्यो जायत्यो डिशीस आतां तूं सण वयता त्यो ताचे वरवीं, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात त्या उतरां वरवीं जी येता. आनी हीं जीं उतरां तीं भुरगीं, म्हाका समजलें ना तेमी कितें म्हणलें आसतना तेगे केंस कोत्ता आसतना. ओके, आय डिडंट अंडरस्टँड, बट आय हर्ड वर्ड ऑफ गॉड. देवाचो उलो त्या आवाजांत आहा. हांव नकळो तुमी आयकलो जाल्यार आयकलाच आसतलो, हांवें आयकलो जाल्यार पादिगार आयकता तें लोकांनी आयकोंकूच जाय, आनी आयकों येयलें ना जाल्यार पासून वय म्हणपाकूच जाय. आयकलां न्हू तीं भुरगीं आनी तो आवाज आनीक तो वावर जो करपाचो आहा, तेजे पासत आतां तो वयता. एडोरेशनाक आसपाना, तुजे पासत एडोरेशन आमी कोत्ताय, पूण तूं जरी तर मातसो मुखार येवन हिंगा उबो रावलो, वी वूड लायक टू प्रे फॉर यू. उबी रावया सगळीं. इल्लोसो वेळ उगीच राव आनी गेट कनेक्टेड टू युअर गॉड. तुमच्या देवाक गेट इन टू द प्रेजन्स ऑफ गॉड. देवाच्या आसण्यान रिगुया. आमचे मुखार ब्रदर मेवी आसा, ब्रदर मेवी मथायस, डॉक्टर तो. ताचेच भाशेन आनीकूय जायते जाण आसात, असल्या परिस्थितीन वावर करतात. रावपाक, खावपाक, जेवपाक ना सारकें, पूण तें सगलें चिंतून न्हय, पूण हें देवाचें आसणें ह्या भुरग्यांच्या आवाजान, ह्या लोकांच्या कोश्टान, तांच्या दुयेंसान पळोवन
देवाक दर दिसाक लागशिल्ल्यान भेटतात. दुनिया जेजू ह्या वेळार तुजे लागीं आमी मागता. ह्या आमच्या भावाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तुजे आसणे दिसाच्या दिसाक ह्या आपल्या वावरान ते भोगतात तेन्ना ताका राख आनी सांबाळ. ताचे बराबर वावर करतात तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. जावं जंगली जनावरांच्या तोंडांतली वो दुयेंसांतली वो थंयची जी क्लायमेट आसा ती घडये आमच्या ह्या भावा भयणांक उपकारची ना. तातूंत तांकां राख आनी सांबाळ. भिरांत दिसाच्या दिसाक आयज आसा फाल्यां आसतलो काय ना हे समजणीत हे भिरांतींतले तांकां निवार. आनी सदांच हो वावर करता आसतना तुज्या म्हळ्यान तांकां तुजी कृपा आनी बळ दी. आमी सगळीं आमचो उजवो हात आनीक एक पावटी ब्रदराचे वाटेन वयर काडया. बापा स्वर्गीच्या तुजो पवित्र आत्मो ह्या आमच्या भावाचेर ताच्या वावराचेर ताचे बराबर वावुरतल्यांचेर देंवय. बापा तुजो पवित्र आत्मो त्या भुरग्यांचेर त्या लोकांचेर आनी थंय आसलेल्यांचेर देंवय. आनी तुजें आसणें दिसाच्या दिसाक आमकां भोगूंक मेळटा तेन्ना आमी तें मानून घेवंक आनी तांचे पावटीक जें कितें तांकां मेळना तें तांचे पावटीक आमी करूंक. तांकां जेवण मेळना तेन्ना आमी जेवता आसतना तांचो उगडास करून जेवणाचो आमी इबाड करिना जावं. तांकां ज्यो सवलती मेळना पूण आमकां मेळटा त्यो आमी टेकन फॉर ग्रांटेड करिना जावं. ह्या आमच्या भावाचेर तुजो पवित्र आत्मो पाठय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आतां आनी सासना. तुका रोचलोय तुजो मोगोरच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या. तुवें म्हाका विंचलोय सासना सुखाक पावच्या. तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय. तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोम्या, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आतां आनी सासना. बापाची पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. होय मारपाक जाता ताळयो. यू कॅन. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. There is nothing found.
Comfort and counselor. तुका आमचे सोबे, तुझे करुणा कांबो, राहू आमचे सोबे. युगात पवित्र आत्म्या, तुका आमचे पोटे, तुझे शोकतेनाम कांपूर राव तू आमचे सोबे. युकार पवित्र आत्म्या, युकार मोगळा जेसू, तुझ्या आसण्यान रिगून रावूंक हो थोडोसो वेळ तुजे मुखार आमी आसा. खरो जिवो देव तूं, ह्याच खऱ्या जिव्या देवाक सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान, सगले सोकतेन आमी पोरणी पाट नमस्कार करूंक आमकां तुवें फावो केलें. देखून सगल्या त्या लोकांक जे तुजें आसणें बगूंक आवडेतात, सवलती ना, सोयेग ना, आजून ओळखूय मेळूंक ना, त्या सगल्या तुज्या रोचना बराबर दुनिया आमकां मेळ्ळलो सोयेग घेवन आर्गांच्या मनान विथ ग्रेटफूल हार्ट्स आमची मान खोल बागावन तुका आमच्या दुनियाक आमी पोरणी पाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. पळयात, ही देवाची शेळी. पळयात, हो देवाचो मेंढरो, खरो जिवो देव बो पवित्र संस्कारान आजीर जाता. पळय ताका, तुका सोयेग मेळ्ळा. भावार्थाच्या दोळ्यान ताका पळय. विश्वासान, भरवशान ताका पळय. देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. देवाचो मेंढरो, सगल्या वायटा विघ्नांतली निवारता तो. सावजांच्या तोंडांतली निवारता तो.
देंवचाराच्या चोपक्यांतली सोडयता तो खरो जिवो देव ओ पळय. ताका पळयत राव. ही आमी उलयतात तीं उतरां, गायतात तीं गायोनां सोड. त्या उतरांचेर तुजें मन दवर नाका. पळय, ही देवाची शेळी. दुनिया आमी मनीस तुजी तुस्त गायना जाल्यार पासून, तुजी वाखाणणी करिना जाल्यार पासून त्या फातरांतले तुज्यान आवाज घेवन वाखाणणी करूंक जाता. ही ल्हानशी चानी ह्या वेळार आख्खो वेळ आमी शांत आसात तेन्ना तुजी तुस्त गायता. आमच्या नांवान, आख्खे सृश्टीच्या नांवान, उलोवंक कळना तांच्या नांवान ही तुजी रचना ह्या जाग्यार भितर सरून तुजी तुस्त गायता. दुनिया तूं खरेपणी हांगा हाजीर आसाय.
आमी सोत मानता. आमच्या उण्या भावार्थाक मोजत कर. जायते पावटी दोनया तूं खरेपणी हाजीर आसाय म्हूण मानून घेवपाक अवघड लागता. जायते पावटी दोनया सोदशें दिसना, गरजूय दिसना तुजेशी येवंक. जरूय तूं आमकां परतून परतून आपयता, परतून म्हजेशी येयात. कम बॅक टू मी. आमची नदर जेजूचेरूच दवरुया. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानून भोगता कितलो. पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो. दादोसकायेन विरून वेचाक वतमो. जेजू ह्या वेळार आमी उगडास करता त्या तुज्या भुरग्यांचो, ते तुजे परजेचो, जांकां सोयेग ना, जांचें जिवीत वेगळें, जांकां त्रास कोश्ट कितें तेंय खबर ना, जगतात जियेनात, आमी जियेतात. तुजो आदार आमकां दी. जेजू तुझ्या पवित्र नांवान सारकें मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचें. गोडवे उतर तोंडांतले ना गोडचें. चिंतोन मनान ना उपजोचें. उगडास करता दुनिया आमी. कितले सोयेक म्हाका मेळ्ळ्यात. So many opportunities you have given me. उगडास करता दुनिया. कितली देणी, कितल्यो वस्तू, कितलें जेवण, कितली खाण पिवण तुवें आमकां दिलां. पूण अनुपकारी जाला दुनिया. टेकन फॉर ग्रांटेड केला. जेजू पातक्यांक एकलोच तूं बोरवांचो उलो. मारत्यांक कितलोच तूं कोण वाडो. तुका सोत्यांक कितलोच म्हूण तूं बोलो. तोर भोगतोल्यांक कसो तूं ना जावचो. जेजू जूंय आमी आसां, जूंय आमी रावता, जे फिरगोजेन येवन तुजी भोजवण करता, ती आमकां सदांची जाल्या. तूं आसाय म्हूण तुका समजूंक ओळखूंक अवघड जाता. तुजें सोबें आमी आसत जाल्यार कितलें बरें जावचें ना. जेजू
कितें भोगता मुकून तुजो येची बेचान कोदीन सांगू नजो एओत शोरान बिलकुल पळो नजो मुगजूर केलो मुनीस जाणा जालो देवाच्या मोगान रिगुदी enter into the presence of God's love. तुझ्या मोगान भितर सरूंक आमकां फावो कर दुनिया आमची काळजान मोव कर आमच्यो निबोर मानी बागोय तुजो अणभव आमकां दी जेसू आमचो मुकुट स्वर्गार राजान जातूं आमचो संतोष ह्या संवसारान आमकां व्हडवीक मोहिमा वैकूट सुखान तुझे सोवें भोगूं निर्मिसासना ह्या वेळार आमी थिमी घालुया जेजू मुक्तार आमचे हात उक्ते आसूं दी हो तुजो वेळ तुज्या देवा कडेन इट्स योर टायम विथ योर गॉड फील हिम experience him let him touch you ताणें तुका हात लावूं दी ताणें आपलो स्वास तुजेर सोडूं दी तो आर्च बिशप त्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार बसून आसलो नोको आसलो फाटल्यान कोण भितर सरला पूण देवाच्या आसण्यांत आजीर आसलो ही वॉज प्रेझेंट इन द होली प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड and the Lord made him know it that something different in the person who has just entered आतांच जो भितर सरला तातून ताचे भितर कितें तरी वेगळें आसा be in the presence of the Lord and he will tell you he will show you he will make you feel and experience everything that is special कितें तरी वेगळें आसा कितें तरी बरें आसा माग ताचे लागीं Lord give me that experience not just here when I'm sitting in your presence or kneeling down in your presence but everywhere you want me to go everywhere you want me to make a difference brother Mevi ते जोनस प्रवाद्या सारको पळोवन गेल्लो I don't want to become a priest. I have lost my father. I have lost my mother. Why did God take them away from me? I don't want to be a priest. I don't want to serve you. I can't serve you. जोनस प्रवादी देवाचो संदेश घेवंक
फाटी रावलो, नाकारलें. I don't want to go to that place called as Nineveh, sinful people. Because if I go and give that message, you will save them. I don't want them to be saved. म्हाका नाका तुजो वावर करूंक, पडून गेल्लो. देवान विचून काडला जाल्यार देवान विचून काडला. Don't run away. कितलेय पयस गेल्यार तो परतून परतून उलो मारून तुका हाडटलोच. Respond to him. Brother Mary responded. जाबाब दिलो. उल्याक जाप दिली. Nearly 2 lakhs per month. Butler of one of the richest men in the world. Successful men in the world, Ratan Tata. What a friend we have in Jesus. All my sins and I to bear. What a privilege we carry. Everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Lord, I carry to you in prayer those struggling people, those suffering children. Their pain, their troubles are much, much more than mine. म्हजे इल्लेशे कोश्ट, इल्लेशे त्रास, इल्लेशे hurts, they are nothing. They are nothing before those who are suffering. And in a short story we have heard from Brother Mary, they are nothing. Yet, I choose to be a loser, Lord, by not responding to you, by being hard-hearted, by closing my mind, by not listening to you through the different voices, different sounds that you give me every now and then. Even in the silence of my heart, you speak, because you are a friend, a true friend who has come to redeem me, to save me, to show me a way, to bless me.
to lead me to the mission that you want me to. तुझ्या गोपान आमकां घे जेजू. त्या सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या गोपान घे. त्या आवय बापायंक त्या लोकांक तुझ्या गोपान घे. आमकां आजून जांकां समजना तूं दिता ती देणी कितली बरी आनी तुज्या आसण्यान आमकां सगळें मेळटा. आमकां तुज्या गोपान घे. लेट अस एंटर इन टू योर होली प्रेझन्स लॉर्ड. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगलो दीस सगली रात दितू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे हात उबार. लेट जीसस टच यू. फील हिज प्रेझन्स. ताचो आशीर्वाद घे. तो तुका हात लायता. Believe. You are given this opportunity. विश्वास दवर. तुका भाग फावो केला. सुभागी तूं. कित्याक जेजू तुजो मोग करता. जेजू हात लाय आमकां. तुज्या गोपान घे आमकां. कोडूय म्हाका कोडूय तुजें सोत. कोडूय म्हाका कोडूय तुजें सोत. सगलो दीस सगली रात दितू म्हाका तुजो हात. कोडूय म्हाका कोडूय तुजें सोत. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. I am yours, Lord. I am your child. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. Hold me in your arms, Lord. सगलो दीस सगली रात दितू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझ्या भुरग्यांक हात लाय जेजू. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. आमकां तुज्या गोपान घे जेजू. सगलो दीस सगली रात दितू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगलो दीस सगली रात दितू म्हाका तुजो
Jesu तुझे बाढ़. Hallelujah. 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 Argan tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Mohima tuka Jesu. Mohima tuka Jesu. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. 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 Jesu tuझा हात म्हाका लाय. Jesu तुझा हात म्हाका लाय. तुझ्या गोपान म्हाका घे Jesu. Jesus, hold me in your arms. Let me feel your embrace. Thank you, Jesus. 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 Uthoi maka novya jivitan. Uthoi maka novya jivitan. Soglo di soglirat di tumaka tuzohat. Uthoi maka novya jivitan. तुझे बाढ़ाओ जेसु तुझे तुझे Jesu tuझे Jesu तुझे तुझे Jesu तुझे Sasangi noman kurda Sodu diu no kyori
लिंबाचे विशोय आमचे घुसपोतात उठा मुखार ती म्हणून आमचो बाबा समतीन विशोय दिना. देव बरी रात सगल्यांक दिवं. बरे भाशेन वसाय घरा. आयज जें आमी अणभवलां तें घेवन वसाय. फाल्यां परतून येय. फाल्यां 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें आयताराचें. आनीक मीस जाल्या उपरांत रितीराचो दुसरो दीस. फाल्यां परतून येवया. एकामेका पासत मागुया आनी जें कितें आयज आमी अणभवलां तें देवा मुखार उबारुया. देव बरी रात दिवं सगल्यांक आनी देव बरें करूं.